प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 17वो विसवूर, वोड 9 ते 13 पर्यंत. Mathew chapter 17 verses 9 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजू ताका अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायत पर्यंत हे दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगी नाका. आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? तांणी अशी जाप दिली, एलायजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो, पूण एलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका ओळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें तांणी ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंशें आसा. तेन्ना जोआं बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण शीं समजलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू आतां ताचें रूप बदलोन तो आतां दोंगरा वयतान आपल्या शिसां बरोबर सकला येता. आनी त्या वेळार जेजूचे शीस जोआं बातिस्ता विशीं ताका विचारतात, एलिजा विशीं विचारतात. आनी भाव भयणीनो, तेन्ना कितें म्हणटा जेजू तांकां? जेजू तांकां सांगता की हो जो जोआं बातिस्ता, जो एलिजा आहा, तो येवन आतां ताचें काम करून गेलो तो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही खबर सांगतालो, जेजूचे शीस नकळो आहले की तो जोआं बातिस्ता विशीं उलयतालो म्हणून, कित्याक ताणें प्रश्न विचारलो जेजूक एलिजा वयर. आनी भाव भयणीनो, आमी खरेपणी देवाचें उतर शिकत जाल्यार मालाकीचो प्रवादी तो सांगता की जोआं बातिस्त येतलो आनी तो सगल्यांक तयार करतलो जेजू पासत. म्हणटच लोकांनी कितें केलें? हेरोद पादशान कितें केलें? जोआं बातिस्ताचो जीव काडलो, ताका मारून उडयलो. जोआं बातिस्त एके वटेन खरेपणी सामको सत्य सांगतालो, पूण लोकांक तें सत्य कितें तें तांकां बरें लागनासलें. आनी आतां हेरोद पादशान आनी हेरोद्यासान ताका जोआं बातिस्ताक जिवेशी मारलो. आनी जेजू आयच्या शिवर्तमानान आमकां सगल्यांक सांगता आनी आपल्या शिसांक सांगता की ज्या भाशेन त्या लोकांनी जोआं बातिस्ताक जिवेशी मारलो, ताकाय ते आतां जिवेशी मारतले. कित्याक गाय? भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी ह्या संवसाराच्या रितीचेर आड वेता. कित्याक संवसाराची रीत आनी देवाची रीत एकदम दोन वाटेची. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलोंक जायना. आनी जो कोण संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता ताका देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जायना. म्हणजे जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी संवसारान आसूनय आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां कितें घडटा? धुमाडो येता, लोक आमचेर आड येता. कित्याक संवसाराचो लोक देवाचेर आड आसता, देवाच्या उतराचेर आड आसता. पूण जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांकां खूब त्रास भोगचे पडटा. तो जेजू म्हणटा, हांव ह्या संवसारान म्हज्या बापाची खोशी करपाक येयला. ज्या भाशेन जोआं बातिस्त आनी सगळे प्रवादी येयल्ले, ते देवाचें काम करताले, देवाच्या रिती प्रमाणे चलताले, देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकवण दिताले. आतां लोक ताचेर आड येतालो. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी 2000 वर्सां जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, लोक आमचेर आड येतलो जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले. तेन्ना जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतना कोण आमचेर आड येवचो ना. कित्याक संवसाराचो लोक जो संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता तो देवाच्या उतराचेर आड आसता. पूण जो कोण देवाच्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता तांकां कोण आड येतलो? कोणूच आड येवचो ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी हे आमच्या मनान धरूंक जाय, आमच्या काळजान ही आमची खबर आमी जाणो जावंक जाय की देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो लोक सदांच ह्या संवसाराच्या लोकांचेर आनी संवसाराच्या रिती प्रमाणे आड आसता. पूण ती आतां देवाची खोशी करतात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात,
देवाचे उतर कोत्तात आणि आता देवाची खुशी कोत्तात. आणि भाव भयणीनो, हे कोत्ताना लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमकां खूब त्रास कोत्तलो, पूण आमी जाणो ह्या त्रासा वरवीं आमकां जेजून सांगलां हें घडटलेंच म्हणून. म्हणटच जेन्ना घडटलें तें आमकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक आमी जाणो की जेन्ना आमी ह्या संवसारान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाची खोशी करता आनी एक दीस आमी जेजू बरोबर सासणेचें सूख भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, हें शुवर्तमान जेन्ना आमी वाचता, ताजेर आमी नियाळ कोत्ता, आमकां कितें गरज? आमकां गरज देवाच्या उतरान रिगून रावपाक. आमकां जाय ते देवाचे उतर, त्या उतराची सजमणी मेळपाक. आमकां जाय ते देवाचें उतर पाळून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिल्ली. म्हणटच आमी दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय जाल्यार आमी हें उतर पाळूंक जाय, हें जैतिवंत जिवीत आमीच जिवंक जाय, हें भावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. ना तर बाबा भयणीनो, आमी फटी सांगतले दुसऱ्यांक, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. पूण आमीच तें उतर केलें, आमीच तें उतर पाळलें, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेल्या, तेन्नाच की लोक आमकां आयकतलो, लोक आमचें देवाचें उतर सजमून घेतलो. कित्याक ती म्हणटली, तुजे बरोबर अहें जाता जाल्यार देव सदांच एकल्याक एक करचो आनी दुसऱ्याक दुसरें करचो. तुका केलां तो म्हाकाय कोत्तलो. कित्याक जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी, आनी देव आमकां सदांच हें बरें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत हें आमकां सदांच चिंता आनी आमकां घडोवन हाडटा. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शुवर्तमेचेर नियाळ कोत्ता, जें जेजूक घडलें, जें प्रवादीक घडलें, जें जोआन बातिस्ताक घडलें, जें सगल्या देवाच्या मनशांक आनी मनशांक अशें घडलें की तांचे धुमाडो येयलो, तांकां त्रास भोगचे पडले. आयज आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ कोत्ता, हे त्रास आमी भोगचे पडटले, पूण आमी जाणो की आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. केन्ना? जेन्ना आमी देवाची खोशी करतले, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले. हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आयज जेजूच्या परतून येवपाची तयारी कोत्ता ती आमी आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिवितान हें देवाचें उतर पाळपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.